नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत अमेरिका मजगती द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांत नवो इतिहासीक पावंडो. अमेरिकेत आयात मोल 25% वेल्यान 18% मेरेन देंवयले. देशभरांत ते निमतान प्रधानमंत्र्यांचे आठयल्यात उपकार. भारत अमेरिका मजगती जाल्ल्या व्यापार कबलातीच्या फाटभुंयेर एनडीए पंगडाची जाली बसका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो अभिनंदन करपी मानून घेतलो थाराव. लोकसभेत कागद भिरकायल्या प्रकरणात 8 विरोधी खासदारांचे जाले निलंबन. अधिवेशन सोंपमेरेन निलंबीत खासदारांक कामकाजाक प्रतिबंध. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दूरदृष्टी आनी मार्गदर्शना खाला भलायकी मळार एआयचो वापर सुरू. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या म्हायती. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला पुलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षकांची जाली बसका. वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा. पळोवया खबरो विस्तारान. भारत आनी अमेरिका मजगती द्विपक्षीय संबंधांत एक इतिहासीक पावंडो गाठला. मेक इन इंडिया म्हळ्यार भारतांत उत्पादीत जाल्ल्या वस्तूंचेर अमेरिकेन आयात शुल्कांत व्हड प्रमाणांत उणाव केला. हें मोल पयलीं 25% आशिल्लें ते 18% मेरेन देंवोवपाचो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी घोशीत केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांचे मदीं काल जाल्ल्या दूरध्वनी संवादा उपरांत ही म्हत्वाची घोशणा केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या निर्णयाक येवकार दिवन भारताच्या 140 कोटी जनतेचे वतीन तांणी अध्यक्ष ट्रंप हांकां देव बरें करूं म्हळां. दोन व्हड अर्थवेवस्था आनी संवसारांतल्या व्हड लोकशाय देशांमदल्या सहकार्याक लागून ह्या निर्णयाचो लाव दोनूय देशांच्या नागरिकांक जातलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. ह्या निर्णयाक लागून संवसारीक बाजारपेठेंत भारताक स्पर्धात्मक लाव जातलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट करून भारत अमेरिका व्यापार संबंद अदीक घटमूट जावपाचो मार्ग मेकळो जाला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. भारत आनी अमेरिका हांचे मदीं जाल्ल्या इतिहासीक व्यापारीक कबलातीक केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी येवकार दिला. ही कबलात म्हळ्यार समान विचारसरणी आशिल्ल्या निश्पक्ष व्यापाराचेर विश्वास दवरिल्ल्यान दोन लोकशाय राष्ट्रांच्या एकवटीत समृद्धीचें तें प्रतीक आसा अशें मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांच्या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णायक फुडारपणा खातीर गोयल हांणी कृतज्ञता उक्तायल्या. ह्या कबलातीक लागून शेतकार, एमएसएमई उद्देजक, कुशळ कामगार, मेक इन इंडिया, डिझायन इन इंडिया, इनोव्हेट इंडिया ह्या सारकेल्या मुळांचेर संदी उपलब्ध जातली अशें गोयल हांणी नमूद केलें. एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है. मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया. जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है. आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है.
भारत आणि अमेरिका मजगतीं जाल्ल्या व्यापार कबलातीच्या फाटभुंयेर आयज नवी दिल्लींत एनडीए पंगडाच्या खासदारांची बसका जाली. ह्या बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन करपी थाराव मानून घेतलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिके वांगडा भारताची जाल्ली इतिहासीक कबलात निरंतर धिटाय दितली अशें सांगलें. ह्या व्यापार कबलातीक लागून देशाक अनुकूल अर्थीक वातावरण तयार जातलें, उद्देगाक चालना मेळटली आनी संवसारीक मळाचेर व्यापाराक नेट येतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भारत, अमेरिका तशेंच युरोपियन युनियन वांगडा जाल्ल्या व्यापारी कबलाती संदर्भात संसदेक विश्वासांत घेवचे अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केला. काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत ह्या कबलातीक नेमकें कितें आसा हाची सविस्तर म्हायती दोनूय सभाघराच्या पटलांचेर दवरून ताचेर चर्चा घडोवन हाडची अशी मागणी केल्या. मजगतीं काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल हांणी प्रस्तावीत भारत अमेरिका व्यापार कबलातीचेर चर्चा करपा खातीर लोकसभेंत स्थगन प्रस्तावाची सुचोवणी दिल्ली. ह्या विशयावेल्यान विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी आयज लोकसभेंत कांय काळ बोवाळ केलो. युरोपियन महासंघ आनी अमेरिका हांचे मदीं जाल्ल्या व्यापारी कबलातीची म्हायती संसदेक विश्वासांत घेवन ताचेर सविस्तर चर्चा करपाची मागणी लावन धरली आनी सभापतीच्या आसना मुखार वचून घोशणाबाजी केली. ह्या मागणेचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी काँग्रेस पक्षाचेर टिका केल्या. एकूय बरें काम केल्लें काँग्रेसीक दिसना असो आरोप मंत्री रिजिजू हांणी ह्या वेळार केलो. कांग्रेस कोई भी अच्छा चीज का तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो आदत बन चुका है. अगर कांग्रेस कभी अच्छा चीज का तारीफ करेंगे तो उसको भी लोग थोड़ा थोड़ा तो क्रेडिट देंगे. वो खुद तो काम नहीं कर पाते हैं और अच्छा चीज देश के लिए कोई भी कामयाब, देश के लिए कोई भी उपलब्धि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है, ये कांग्रेस खुद ही दर्शाते रहते हैं. संसदेच्या दोनूय सभाघरांत भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापार कबलातीची म्हायती सरकारान दिवची अशी मागणी विरोधकांनी लावन धरली आनी बोवाळ केलो. राज्यसभेत सभाघराचे फुडारी जे.पी. नड्डा हांणी विरोधकांचेर टिका करत विरोधी वांगड्यांक बऱ्या गजालींतय वायटच दिसता असो आरोप केलो. ह्या विशयाचेर सरकार संसदेक पुराय म्हायती दितले आनी गरज पडल्यार सविस्तर चर्चा करपाक सरकार तयार आसा अशें जे.पी. नड्डा हांणी स्पश्ट केलां. ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये जो इंडी गठबंधन है, इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है और वह एक तरीके से इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है. उनका इंटरेस्ट सिर्फ हर चीज में राजनीति करने का है, जो अभी हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला. पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए. 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है. आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रांग लीडर लाइक मी. इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं. लोकसभेत आयज राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर उपकार आठोवपी चर्चा सुरू आसतनाच विरोधी वांगड्यांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून सभाघराचें कामकाज दिसभरा खातीर तहकूब करचें पडलें. बोवाळ सुरू आसतनाच विरोधी वांगडी सभापतींच्या आसना मुखार वचून तांणी कागद भिरकावन सभापतींचो अवमान केल्ल्याच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांक निलंबीत केले. तातूंत प्रशांत पडोळे, मणिक्कम टागोर, किरण रेड्डी, अमरिंदर सिंग, गुरजीत सिंग औजला, राजा बारिंग, हिबी एडन आणि व्यंकटरमण ह्या खासदारांचो आस्पाव आसा. लोकसभेचे फुडारी किरेन रिजिजू हांणी निलंबनाचो हो प्रस्ताव सभाघरांत मांडलो. ताचेर पिठासीन अध्यक्ष दिलीप सेतिया हांणी तो मंजूर केल्ल्याचें सांगलें. मजगतीं विरोधकां कडेन कसलेच ठोस मुद्दे नाशिल्ल्या कारणान ते सभाघरांत बोवाळ घालतात असो आरोप भाजप खासदार अनुराग ठाकूर हांणी केलो. ह्याच वेळार राहुल गांधी हांणी भारत चीन संदर्भात आदले लश्कर मुखेली नरवणे हांच्या पुस्तकाचो उल्लेख करून चर्चेची मागणी केली. ताकाय भाजपा खासदारांनी आक्षेप घेतिल्ल्यान वातावरण तापलें.
Shri Manikam Tagore, Shri Amrinder Singh Raja Waring, Shri Gurjit Singh Aulia, Shri Hebi Edin Prashant, Padole, Shri Dean Karyakos, S. Venkatesh, and Kiran Reddy, in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसं विसर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दूरदृष्टी आनी मार्गदर्शना खाला भलायकी मळाचेर गोंयांत एआय म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो वापर सुरू जाला. भलायकी मळार एआयचो वापर करपी गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य थारलां असो दावो लेगीत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी करून वेगवेगळ्या येवजण्यांची माहिती दिली. Today, I would just like to mention that, 18 confirmed lung cancer diagnoses reduced the average time to diagnose these patients by more than 50%. Now, all this, which is there in shortcut, what I would mention to you is that the trust has been given by the government of India of utilization of AI and what role of AI is going to be in the future. And Goa would like to lead the way. And I've already said many times when I was speaking in the assembly also that we would like to do everything that is possible to utilize AI as a tool of diagnostics and take it forward in a very different way and make Goa a diagnostic hub and lead the way in the country to show what all can be done with utilization of AI. We are a very small state. The impact can be felt on the patient's life immediately. Also, the role of the doctor and the doctor's diagnosis and accuracy can be also, can be much more. And this is how we want to lead the way as to what the state government wants to do. And state government wants to actually expand this and take it to a different level altogether. And I think if this will be able to save more lives. Ultimately, our objective is to see that we are able to see that this cancer, lung cancer, which leads to mortality, that we are able to reduce this mortality by early detection and proper accurate checking and assessing of the patient from time to time. And across the state, we are going to implement this. Today, we are implementing it through 19, 20, in about 18 centers. We will make sure that we are able to scale this up to a different level so that we are able to, have this program on a regular basis and take it and increase and cover the population that is required. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विरोधी पक्ष करीत आशिल्ल्या टिकेचेर खर उतरांनी प्रत्युत्तर दिलां. गोवा मॉडेल वेल्यान विरोधक करतात ती टिका आडनदर करपा सारकी आसा अशें सांगून लोकांक दर्जेदार भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार वावुरता अशें तांणी स्पश्ट केलें.
मॉडेल म्हणजे तुका जेन्ना तुजी हॉस्पिटलान गेलो तुवें म्हाकाच फोन केला न्ही. हे गोवा मॉडेल चलता म्हणून तुवें फोन केलो. गोवा मॉडेल चलना जाल्यार रुपेश राव फोन करपाचो नाशिल्लो. आयज तुका एक सांगता की मिडियाचे कितलेय हांगा भाव आहा. केन्नाय म्हाका रातचे बी फोन मारता की ते आपल्याक मदत जाय, मातशें प्लीज सांगा पडून कितें करपाक जाय तें. आनी एक सांगता, आमी दुसऱ्यांचेर टिका कांयच करचो ना. आमी जें कितें बरें करता तें लोकांच्या प्रजेच्या दारार पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले. पूण बाकी जें कितें उलयता आमी दुर्लक्ष करता. ज्या लोकांक जर यश इतलें आशिल्लें तर लोक तांकां दवरपाचें सत्तेर. त्या लोकांनी सत्तेवरचे भायर काडटा. आमी कित्याक उलोवपाचें? आमी ऑपोजिशनाचेर उलोवपाक ना. म्हाज्या तोंडा कडल्यान तरी तूं केन्ना शब्द येवचो ना. बाबा सगळें कोणाचें कितें आसूं, गोंया राज्यान आमी इनोवेटीव स्टेप्स आमी घेता आनी योग्य स्टेप्स आमी करतले. हांव परत सांगलें, चॅलेंजींग आहा सगळ्या गोष्टी. आमी जे आमचो प्रयत्न चालू आहा की लोकांक बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट गावचे, बऱ्यापैकी योग्य तरेन गोष्टी फुडें जावंक जाय. आनी आमी इनोवेशन्सचो वापर करता की लोकांक ताजो फायदो जावचो. पूण दुसऱ्यांचे तुवें म्हाका कितलेंय सांगलें बाबा ह्या पक्षान हें सांगलें त्या पक्षान, हांव त्या पक्षाचेर कांयच उलोवपाचें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल संसदेत सादर केल्लें 2026 ते 27 अदमासपत्रक गोंयच्या उदरगतीक नेट दिवपा सारकें आसा अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी उक्तायले. तांणी ह्या अदमासपत्रकाक येवकार दिलो. प्रधानमंत्र्यांनी दवरिल्ली विकसीत भारत 2047 साध्य करपा खातीर हें अदमासपत्रक लावकारक जातलें आनी भारत विश्वगुरू जावपाचे दिकेन नेट धरतलो अशेंय नायक हांणी म्हळें. इंडियन बजेट 26-27 हे माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाल आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी जो संसदेत दवरलो ताचें स्वागत करतनाच बी हांव ही संदी घेवन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे आनी तांचे टिमीचें कौतुक करता, अभिनंदनूय करता की विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा 2047 हाका एक दिशा दिवपा खातीर हो अर्थसंकल्प आसा. निर्मला सीतारामनजी सलग 9व्या वेळा हो अर्थसंकल्प पार्लिमेंटान भितर दवरून एक विक्रम केल्लो आसा. रविदास जयंती आनी माघ पौर्णिमेच्या दिसा हो दिल्लो अर्थसंकल्प हो एक ईज ऑफ बिझनेस आनी त्याच बरोबर देशाक एका विश्वगुरू करपाच्या दृश्टींतल्यान म्हत्वाचो आसा. हो एक रोड मॅप विकसीत भारता खातीर दवरतना गोंय जर मुद्दम जर आमी विचारलें जाल्यार गोंय स्पेसिफीक जर म्हणत जाल्यार तातूंत भितर इतले सुंदर रित्या नाल्ला खातीर आनी काजू खातीर जो अर्थसंकल्पाक तरतूद केल्ली आसा आनी मांडली आसा ती खरें म्हटल्यार खूब गरजेची. गोंयच्या नामनेचे सनदी लेखापाल जयराम खोलकर हांणी लेगीत केंद्रीय अदमासपत्रकाक येवकार दिलो. बेसिक एक्झेम्पशन लिमिट जो इन्कम टॅक्साचो आशिल्लो तो 2.5 लाख आशिल्लो. 2025 आनी 26 साली फायनान्शियल इयर 25-26 साली तो 12,75,000 केलो. हाजे वयल्यान तुमी चिंता की केदो व्हडलो बेनिफीट लोकांक मेळिल्लो आसा. दुसरी एक गजाल घडल्या ह्या बजेटीन म्हणटा ती बिलेटेड रिटर्न. ताचो एक कॉन्सेप्ट आसा. म्हणजे मी रिटर्न जेन्ना फायल करूं ना जाल्यार तुमकां एक 31 डिसेंबर मेरेन मेळटलो आशिल्लो फायल करपाक. कोणें जर रिटर्न फायल केला ताका जर रिवायज करपाक जाय आसलें जाल्यार ते 31 डिसेंबर मेरेन ताका टायम फ्रेम मेळटा. आनी ताज्या मागीर जर ताका ते रिवायज करपाक जाय जाल्यार अपडेटेड रिटर्न फायल करचे पडटले वेरीन ही हॅड टू पे 25% एक्स्ट्रा टॅक्स. हो विंडो आतां गव्हर्नमेंटान 3 म्हयन्यांनी वाडयला. सो विच टेक्निकली मीन्स दॅट यू हॅव द लिबर्टी to file revised return up to 31st of March 2027. So this is a very big relief which has come. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे
डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पुलीस महासंचालक आनी महानिरीक्षक हांच्या राज्य पावण्यावेल्या परिशदेंत वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळींत दिवचल पुलीस स्थानकांत केंद्रीय घर मंत्रालयान उत्कृश्ट पुलीस स्थानक म्हूण दिल्ल्या पुरस्कारा खातीर दिवचल पुलीस स्थानकाचो भोवमान केलो। ह्या परिशदेंत पुलिसांनी वेगवेगळ्या अरविल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून गुन्यांवाचो तपास करूंक जाय अशें सुचयलें। राज्याचे मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कांदावेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, पुलीस निरीक्षक केशवराम चौरासिया हांचे सयत जिल्होधिकारी, पुलीस अधीक्षक, खात्यांचे मुखेली आनी वडील पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले। गोंय राज्यांतल्या वेगवेगळ्या टपाल कार्यालयांत डाक सेवक पदा खातीर जावपी भरती प्रक्रियेत डाक विभागान पात्रतेचे निकश सुदारीत केल्या। ह्या नव्या तरतुदी प्रमाण ग्रामीण डाक सेवक पदा खातीर अर्ज करपी उमेदवारांनी इयत्ता 10वी मेरेन कोंकणी वा मराठी विशयाचें अध्ययन केल्लें आसूं जाय अशें बंधनकारक केलां। ज्या उमेदवारांनी फकत मराठी विशयाचें अध्ययन केलां अशा उमेदवारांक कोंकणी भाशेचेर प्राविण्य आसप गरजेचें आसतलें। ह्या प्राविण्याची पडताळणी गोंय कोंकणी अकादमी वा गोंय सरकारान ह्या उद्देशा खातीर नामनिर्देश केल्ल्या प्राधिकरणान दिल्ल्या प्रमाणपत्राच्या आदारान जातले। मजगतीं ग्रामीण डाक सेवक ऑनलायन भरती वेळापत्रक जाहीर जालां। उमेदवारांनी 31 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारी मजगतीं ऑनलायन नोंदणी करची अशें गोवा डाक विभागा कडल्यान कळीत केलां। गोपनीयता धोरणा संदर्भात स्पर्धा आयोगान बजायिल्ल्या 213 कोटी रुपयांच्या दंड संदर्भात सुनावणी करतना सर्वोच्च न्यायालयान मेटा प्लॅटफॉर्म इंक आनी व्हॉट्सॲपाक खर उतरांनी शिटकावणी दिल्या। डेटा शेअरिंगाच्या नांवाखाला व्हड कंपन्यो नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारा वांगडा खेळ मांडू शकता अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां। मुखेल न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाला बागची आनी न्यायमूर्ती विपुल पंचोली हांच्या खंडपीठान इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाक ह्या प्रकरणात पक्षकार करपाचे आदेश दिल्यात। ह्या प्रकरणाचेर 9 फेब्रुवारी दिसा अंतरीम आदेश जातलो अशें न्यायालयान नमूद केलां। कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानाचे वतीन दिवपी प्रतिष्ठीत गोदावरी गौरव पुरस्कार जाहीर जाल्यात। अभिनय आनी पर्यावरण वाठारांतल्या मोलादीक योगदाना खातीर सयाजी शिंदे, मराठी रंगभूमी आनी चित्रपट सृश्टींतल्या योगदाना खातीर प्रशांत दामले हांकां हे पुरस्कार फावो जाल्यात। विज्ञान मळाचेर उल्लेखनीय कामगिरी केल्ले खातीर डॉक्टर अनिरुद्ध पंडित, चित्रकले खातीर चंद्रमोहन कुलकर्णी हांची निवड जाल्या। संगीत मळार उस्मान खान आनी साहस प्रकारान उल्लेखनीय कार्य केल्ले खातीर आशिष माने हांची निवड जाल्या। हे पुरस्कार कुसुमाग्रज स्मरण दिसा म्हळ्यार 10 मार्चाक जावपी एका खासा सुवाळ्यांत प्रदान करतले। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारासंदर्भात जाल्ल्या सकारात्मक धोरणांचे पडसाद आयज शेअर बाजारांत स्पश्टपणान उमटले। दोनूय देशांनी व्यापार कबलातीचेर सहमती दाखयल्या उपरांत मुंबय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांत सकाळच्या सत्रांत सुमार 3,500 अंकांची जोरदार उसळी घेतली। दनपारां गुंतवणूकदारांनी नफो वसुली करत समभाग विक्री केल्ल्या कारणान बाजारांत थोडी घसरण जाली। मात दिसा अखेरीक सेन्सेक्स 2,072 आंकड्याच्या वाडी सयत 83,779 आंकड्याचेर बंद जालो, जाल्यार राष्ट्रीय शेअर बाजाराचो निफ्टी 639 आंकड्याची वाड नोंदयत 25,700 पावंडो हुपून बंद जालो। चीनात आयच्यान आशियाई सांघीक बॅडमिंटन अजिंक्यपद सर्तीक सुरवात जाता। ह्या सर्तींत दिग्गज खेळाडू
PV सिंधू पंगडात नाशिल्ल्या कारणान भारतीय बायलां पंगडा मुखार आपले विजेतेपद राखून दवरप व्हड आव्हान जातलें. तरणाट्या खेळगड्यांचेर पंगडाची भिस्त निंबून आसतली. मजगतीं भारतीय बायलां पंगडाचो फाल्यां मलेशिया वांगडा जाल्यार पुरुष पंगडाचो सिंगापूर पंगडा वांगडा खेळ जावपाचो आसा. हे दोनूय पंगड दमदार सुरवात करपाच्या तयारेत आसा. ही अजिंक्यपद सर्त 8 फेब्रुवारी मेरेन चलतली. राज्यांत कांय दिसांसावन शिंयाचो नेट वाडिल्लो, पण आतां किमान आनी कमाल तापमानात परतून वाड जाल्ल्या कारणान फांतोडेर आनी राती कांय वाठारांत शिंयाचें प्रमाण वाडलां. मात दनपारां खर वत पडटा, ताका लागून तापमान वाडलां. फुडले 3 ते 4 दीस हवामान अशेंच उरतलें असो वेधशाळेन अदमास उक्तायला. पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. भारत अमेरिका मजगतीं द्विपक्षीय व्यापारी संबंदांत नवो इतिहासीक पावंडो. अमेरिकन आयात मोल 25% वेल्यान 18% मेरेन देंवयले. देशभरात ते निमतान प्रधानमंत्र्यांचे आठयल्यात उपकार. भारत अमेरिका मजगतीं जाल्ल्या वेपार कबलातीच्या फाटभुंयेर NDA पंगडाची जाली बसका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो अभिनंदन करपी मानून घेतलो थाराव. लोकसभेत कागद भिरकायल्या प्रकरणात 8 विरोधी खासदारांचे जाले निलंबन. अधिवेशन सोंपमेरेन निलंबीत खासदारांक कामकाजाक प्रतिबंध. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दूरदृष्टी आनी मार्गदर्शना खाला भलायकी मळार AI चो वापर सुरू. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या म्हायती. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला पुलीस महासंचालक आनी महानिरीक्षकांची जाली बसका. वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.